सीएमाक विचारता हे तुवें मॅनिफेस्टो जो रिलीज केल्लो तो मॅनिफेस्टोचो तो प्रॉमीस इट इज वेन यू प्रॉमीस एंड यू टेक बॅक अ वोट यू गीव अ प्रॉमीस आनी ताजे अगेन्स्ट तुवें वोट घेतलो म्हणल्यार तुवें लोकांक चीट केलो. सो नाव डू यू वॉन्ट टू रेक्टिफाय युअर मिस्टेक वी वॉन्ट टू आस्क बिकॉज तुवें म्हटलें की आपल्या कडेन ही जायना स्कीम बिकॉज तांची एक एज पर द RTI here it is clearly the noting says हे जे RTI आसा आमी फायल केल्ले ह्या RTI आसा this is the RTI which we had filed and here the finance department the additional secretary म्हणटा की government may not consider introduction of the scheme म्हणल्यार कितें तर तुमी फटयलेशे जाले न्ही तुमी बेश्टे प्रॉमीस केल्ले. सो वी वॉन्ट टू आस्क सीएम क्लियरली जे तुवें प्रॉमीस केल्ले ते तूं प्रॉमीस फुलफील करतलो तुजी. वी वील शेम एंड नेम द गव्हर्मेंट. एज पर नोटींग ते म्हणटा युक्रेन वॉरा लागून प्रायस हाय जालो आनी तांकां लागून तांकां ते मॅनिफेस्टोन तें घालपाक कळ्ळें. पूण हांव हिंग सांगपाक सोदतां युक्रेन वॉर जाल्लो 22 फेब्रुवारी आनी तेंचो BJP मॅनिफेस्टो रिलीज जाल्लो 8 फेब्रुवारी म्हणल्यार बरें पयलीं. जाल्यार युक्रेन वॉर जावचो आहा म्हण आमच्या गोंयच्या CMाक कोण सांगलें? कोण येवन ताका प्रोफेसी केली? काय देवान ताका येवन स्वप्नान सांगलें की 22 तारखेर युक्रेन वॉर जावपा आसा म्हणून? 8 तारखेर पयलें कळ्ळें ताका.